नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो, तुमकां सगळ्यांक रुबेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. तुमचे खातीर बायलांच्या वेगवेगळ्या समस्यां खातीर आयचो हो कार्यक्रम. आयचो विशय गुरुवारपणान डायबिटीज, म्हणजेच गुरुवारपणान जावपी गोडें मुताचें दुयेंस. आमच्या स्टुडियोंत ह्या विशयाचेर तज्ञ आयल्यात डॉक्टर रुक्मा पाटणेकार. डॉक्टर रुक्मा पाटणेकार ह्यो गोंयच्या वैजकी महाविद्यालयांत एसिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करतात. MBBS करून तांणी MD जनरल मेडिसीन ह्या विशयान केलां. डॉक्टरेट इन मेडिसीन एंडोक्रायनॉलॉजी हो तांचो विशय. एंडोक्रायनॉलॉजी हो विशय तांचे कडल्यान आमी समजून घेतला त्या प्रमाण मधुमेह म्हणजे गोडें मूत, थायरॉयड आनी वेगवेगळ्या हॉर्मोनल बदल जावपी किंवा हॉर्मोनाक रिलेटेड आशिल्ले रोग ताजेर त्यो तज्ञ आसात. सध्या त्यो एसिस्टंट प्रोफेसर एंडोक्रायनॉलॉजी डिपार्टमेंटान गोवा मेडिकल कॉलेजीन त्यो सेवेक आसात. दोतोर येवकार आनी तुमकां तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या आयकुप्यां खातीर, आमच्या बायलां खातीर दिल्ले खातीर खूब तुमकां दिनवास म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. खूब बरें दिसलें तुमी तुमचो वेळ आमकां दिलो म्हणून. थँक्यू. तुमी म्हाका ह्या प्रोग्रामार आपयल्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका ही इच्छा आसा की ह्या माध्यमांतून चडांत चड बायलांक हें इन्फॉर्मेशन मेळचें आनी तांकां हाचो फायदो जावं. दोतोर, आतां आमी प्रत्यक्ष विशयाक हात घालया न्ही. हय, आमचे आयकुपी आमकां फोन करतात तो मेरेन फक्त आयचो जो विशय आसा म्हणजे गुरवारपणान डायबिटीज म्हणजे नेमको ह्या विशय म्हणजे हो विशय कितें, म्हणजे कित्याक म्हणून गुरवारपणानच डायबिटीज. सो डायबिटीज म्हणजेच गोडें मुताचें दुयेंस जें आमी म्हणटात. सो गुरवारपणान गोडें मुताचें दुयेंस म्हणजे डायबिटीज इन प्रेग्नन्सी ही दोन तरेन जावं शकता. पयली म्हणजे ज्या बायलांक गुरवार जावच्या पयलींच डायबिटीसाची डायग्नोसीस ऑलरेडी जाल्या आनी मागीर गुरवार जावन ती कंटिन्यू जाता. आनी दुसरी ताका आमी एक्चुली ओवर्ट डायबिटीज मेलायटीस अशें म्हणटात मेडिकल टर्म्सान. आनी दुसरी म्हणजे जाका आमी म्हणटात जेस्टेशनल डायबिटीज, म्हणजे ती गुरवार जातकूच जाता. आनी ती कित्याक जाता की गुरवारपणान बायलाच्या आंगान थोडे चेंजीस जातात, हॉर्मोनल किंवा फिजिकल चेंजीस जातात आनी त्यामुळे इन्सुलिनाचें एक्शन कमी जाता आनी त्यामुळे इन्सुलीन रेजिस्टन्स वाडटा बॉडी. सो त्यामुळे डायबिटीज जावपाची शक्यता आसता आनी ती 6व्या ते 7व्या म्हयन्यार युजली दिसता. सो ताका आमी वजन वाडटा तेन्ना वजन वाडटा किंवा आमी काउंटर रेग्युलेटरी हॉर्मोन्स म्हणटात. सो ते प्रेग्नन्सीन वाडटकूच मागीर ती डायबिटीज पुढून कळटा. आसली समज जाल्यार वॉट इज द रिस्क फॅक्टर जो म्हणजे कित्याक कसलो भंय आसता ही डायबिटीज आसली गुरवारपणान जाल्यार दोतोर? हय, सो हें जावपाक हें कोणाकूय जावं शकता, पण ताका काही रिस्क फॅक्टर्स असतात. म्हणजे थोड्या मनशांक चड लायकलीहूड आसता जावपाची. सो एक म्हणल्यार सगळ्यात मेजर रिस्क फॅक्टर म्हणल्यार वजन चड आसप. ओके, सो दॅट इज द स्ट्रॉंगेस्ट रिस्क फॅक्टर. सम अदर रिस्क फॅक्टर्स म्हणल्यार पयलींच्या प्रेग्नन्सीन जर तिका गोडें मुताचें दुयेंस आशिल्लें किंवा तेन्ना भुरगे मातशे मोठे जाल्ले, जाका आमी मॅक्रोसोमिया म्हणटात, म्हणजे भुरग्याचो वेट जर तरी 4 किलोच्यानी चड आशिल्लो जाल्यार पयल्या प्रेग्नन्सीन, किंवा जशें जशें आवयचें वय वाडत वता तशें तशें डायबिटीज गुरवारपणान जावपाची शक्यताय वाडटा. किंवा जाचे व्यायाम जायना आनी जाची इनॅक्टीव लायफस्टायल आसता किंवा गुरवारपणाच्या पयलीं आनी इवन ड्युरींग प्रेग्नन्सी जाची आसता तांकां सुद्दां चान्सीस चड आसता. आनी जांकां फॅमिली हिस्ट्री आसता डायबिटीसाची तांकां सुद्दां हें जावपाचें शक्यता चड आसता. दोतोर, ह्या विशयान तुमी स्वता एक भांगरा पदक मेळयलां म्हणटकच हो विशय खूब वेगळो आसा आनी खूब असो ताका एक वेगळी खोलाय आसा. म्हणटकूच केन्ना केन्नाय जो बायल मनीस आसता आतांची खाणाची पद्दत बदलिल्ली आसा, म्हणटकूच जंक फूड तसलें कितें खावप जाता आनी बायलां मोठीं जातात. म्हणटकूच मोठीं जातकच ही तिका डायबिटीज जाताच अशें आसा
किंवा प्रेग्नन्सीन ती मोठी आसा म्हणून तिका कितें प्रॉब्लम येवं येता. ओके. सो अशें नासता की सगळ्या जी बायलां मोठी आसता तांकां जातलीच, आनी अशेंय नासता की जी सारकी नॉर्मल वेट आसा तांकां जावची ना. कित्याक गुरवारपणांत डायबिटीज जी जाता ताका वेरियस रिस्क फॅक्टर्स आसता. तातूंत जेनेटिक्स आसता किंवा लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी म्हण किंवा एज ऑफ द मदर, हे सगळे फॅक्टर्स प्ले अ रोल. सो बट ते आमी एक लक्षांत दवरूंक जाय की वेट इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर. सो सगळ्या बायलांनी ट्राय करूंक जाय की गुरवारपण म्हणजे गुरवार जावच्या पयलींच दे शूड ट्राय टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी वेट एज मच एज पॉसिबल. हो एक प्रश्न आशिल्लो आमच्या आयकुप्या मदलो. तांणी फोन केल्लो पूण आपलें नांव सांगूं नाका म्हूण सांगिल्लो. मडगांवच्यो त्यो म्हणटकूच तांकां उत्तर मेळ्ळें अशें हांव समजता. आतां आमचो एक कॉलर ऑन एअर आसा, ताका आमी जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो. हां अनिफा बाय, कशें आसा? आसा. तूं कशें आसा बाय? गुड गुड. आमी सगळीं बरीं. तुमी कशीं आसा सगळीं? सांग की गुड. आनी तुगेलो बाबू बाय कशें आसा? बाय आसा बरें. देव बरें करूं. अनिफा बाय देव बरें करूं. तूं आमचो प्रोग्राम आयकता आनी फोन केलो, खूब बरें दिसलें. आमचे स्टुडियोंत आसात दोतोर रुक्मा पाटणेकार. म्हणटकूच डायबिटीज हो आमचो विशय आज, गुरवारपणान डायबिटीज. तुमकां कितें सांगपाचें बी आसा तर? सांगपाचें म्हणल्यार काय ना, एकूच विचारपाचें. आतां आमी गुरवारपणान डायबिटीज आसा तें आमकां कशें कळून येता? ओके. सो कितें जाता, युजली गुरवारपणांत जी डायबिटीज जाता ती ताका आमी जेस्टेशनल डायबिटीज म्हणटात. ती युजली 6व्या ते 7व्या म्हयन्यान युजली जाता आनी ती युजली इट इज ऑफ अ मायल्ड डिग्री. सो मोस्ट विमेन, चडश्या बायलांक चड कांय सिमटम जायना. पण जर तरी ती गुरवारपणाच्या पयलीं जर डायबिटीज जाल्या किंवा ती डायबिटीज सामकी सिवियर आसा जाल्यार थोडे सिमटम जावं शकता, जशें की चड मुतपाक जावप किंवा चड ताण लागप किंवा चड भूक लागप. सो हे सिमटम दिसूं शकता. पण मोस्टली बायलांक कांय सिमटम्स नासता तांकां जेस्टेशनल डायबिटीज मेलायटीस जाल्या. आनी कितें विचार? आतां ह्या केसीन आतां सपोज आमकां आतां कळना डायबिटीज आसा की ना, तर आमी कितें उपाय घेवंक शकता पयलींच? सो उपाय करच्या पयलीं ताची टेस्ट करची पडटा. सो कशें कळप की डायबिटीज आसा काय ना? एका बायलेक जी गुरवार आसा तिका डायबिटीज आसा काय ना ती कशें कळप? सो ती टेस्ट करतात आमी. आनी ती टेस्ट केन्ना करप? एज सून एज ती प्रेग्नन्सी कन्फर्म जाली किंवा प्रेग्नन्सीच्या फर्स्ट ट्रायमेस्टरानूच बायलेन ती डायबिटीसाची टेस्ट करप. इवन ती चुकल्या जाल्यार तिणें दोतोराक विचारूंक जाय की आपल्याक डायबिटीसाची टेस्ट करूंक जाय. आनी प्रेग्नन्सीच्या सुरवातीक जर तरी ती टेस्ट नॉर्मल आसा जाल्यार सुद्दां ती परत रिपीट करूंक जाय. दॅट इज अरावंड 6 to 7th मंथ ऑफ प्रेग्नन्सी. कित्याक ती हांवें जशें सांगिल्लें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलायटीस जी जाता ती 6 to 7th मंथान ताजो इन्सिडन्स खूब चड, म्हणजे तेन्ना ते कावंटर रेग्युलेटरी हॉर्मोन्स चड आसतात बॉडी. सो तेन्ना ती टेस्ट परत करची पडटा. सो तेन्ना आमकां कळटा. एकदां आमकां कळ्ळें की गुरवार बायलेक डायबिटीज आसा मागीर ट्रिटमेंट आमी सुरू करतात. सो ट्रिटमेंट म्हणल्यार मेन आमी पयलीं सांगतात लायफस्टायल मॉडिफिकेशन. तातूंत 2 पॉयंट्स येतात. एक म्हणल्यार डायट आनी सेकंड म्हणल्यार फिजिकल एक्टिविटी. सो ताजे बद्दल हांव मागीर सांगतलें इन डिटेल. सो वन्स द वुमन स्टार्ट्स विथ लायफस्टायल मॉडिफिकेशन आमी एक 2 विक्साचो टायम दिता. सो एकदां ती सगळें सारकें फॉलो करून सुद्दां जर शुगर नॉर्मल जायना जाल्यार आमी मागीर फुडलो ट्रिटमेंट सांगता विच इज युजली इन्सुलीन. ओके. पूण एक मात म्हाका डॉक्टर सांग, आतां ड्युरींग प्रेग्नन्सी आमी इन्सुलीन बा घेतात त्या भुरग्याक मागीर अफेक्ट जाता? सो बरो प्रश्न विचारलो तुमी, कित्याक खुबशा म्हज्या पेशंटांक सुद्दां होच डावट आसता. सो कितें आसता, जर तरी लायफस्टायल मॉडिफिकेशन म्हणटा आमी, जर तरी डायट आनी एक्सरसायज सारकें फॉलो करून जर तरी शुगर कमी जाली ना जाल्यार आमी मेन लायन ऑफ ट्रिटमेंट, म्हणजे गुरवारपणांत डायबिटीज जाता ताका मेन ट्रिटमेंट म्हणटा तें इन्सुलीनूच. आनी हे कित्याक हाका कारण आसता की जे प्लसेंटा आमी म्हणटात जे भुरग्या भोवती आसता ते इन्सुलीन जे आमी दितात आवयक, ते इन्सुलीन त्या प्लसेंटाक क्रॉस करून भुरग्या पर्यंत पावूं शकना. सो हाजो मेन एडवांटेज आसता की ते जे इन्सुलीन आमी आवयक दिता ताजो एडवर्स इफेक्ट कांयच भुरग्याक जायना.
सो इन्सुलीन इज अ मेन लायन ऑफ ट्रिटमेंट. ओके ओके हय. ओके देव बरें करूं डॉक्टर. आनी कितें आसा जाल्यार मागीर प्रोग्राम आयकता कळटले. थँक्यू अनिफाबाई, देव बरें करूं. हय हय दोतोर, सुंदर अशे प्रश्न आमच्या अनिफाबाईन आमकां विचारले. आतां गुरवारपणान डायबिटीज जालीच, समजा आसली आनी भुरगें जल्माकूय आयलें आनी सगळें वेवस्थीत जालें, पूण मागीर सुद्दां एक भुरग्याक डायबिटीज आसपाचे चान्सीस आसता दोतोर? सो कितें आसता, ही गुरवारपणांत डायबिटीज आसता ती डिटेक्ट जावप आनी ताका ट्रिटमेंट करप कित्याक म्हत्वाचें आसता. ताका मेन 2 कारण आसतात. एक म्हणल्यार गुरवारपणांतूच आवयक आनी भुरग्याक दोगांयकूय कॉम्प्लिकेशनाचे चान्सीस असतात. आनी डिलिव्हरी जावन, दुसरें कारण म्हणल्यार डिलिव्हरी जावन सुद्दां आवयक फुडें वचून डायबिटीज जावपाची चड चान्सीस असतात. आनी तशेंच भुरग्याक सुद्दां मातशें व्हड जावन डायबिटीज किंवा प्रेशर किंवा वेट वाडपाची चान्सीस चड आसता. सो आमी प्रिकॉशन्स घेवंक जाय. तशें डायबिटीज जावची न्हय हें सगळ्या गुरवार बायलांक दिसताच, पूण त्या खातीर थोडो डायट आसतलो न्ही बाबा, ताणें कितें खावप ना. आनी अशे वेळार भूकय लागता, म्हणजे भुरगें भितर वाडटा तशी भूक वाडटा, आवयची भूक वाडटा. म्हणटकूच कशें करप? सो बरो प्रश्न विचारलो तुमी. कित्याक एकदां कितें जाता, एकदां आमी जेन्ना गुरवारपणांत डायबिटीजाची डायग्नोसीस करता, फर्स्ट आमी तांकां डायट सांगता, मेनली लायफस्टायल मॉडिफिकेशन, तातूंत डायट आनी एक्सरसायज येता. आतां डायट सांगतना आमी पयलीं त्या बायलेचो गुरवार जावच्या पयलीं वेट कितलो आशिल्लो ते आमी इंटू कन्सिडरेशन घेतात. सो जर तरी तिचो वेट नॉर्मल आशिल्लो जाल्यार आनी तिका आतां गुरवारपणान डायबिटीज जाल्यार आमी पयले 3 म्हयने डायट इन्क्रीज करनात, कित्याक तेन्ना भुरगें ल्हान आसता. सो प्रेग्नन्सीचे पयले 3 म्हयने जातकूच आमी एक 400 किलो कॅलरीज एक्स्ट्रा तिका दितात. आनी जर तरी गुरवार जावच्या पयलीं एका बायलेचो वेट जर चड आसता जाल्यार आमी तिचो वेट पळोवन मागीर तिका तशें डायट. दोतोर, हातून आनीक एक म्हाका एक दुबाव कसो आसा तो विचारता. म्हणटकूच तुमकां दोनी बरोबर दिवपाक जाय. थोडीं गुरवार बायलां आसता ती सामकी अळंग रावतात, बाबा भितर कितें जायत काय आनी ते भुरग्याक मातशें मार. पुणून हांव नकळो हें कितपत योग्य, कारण अशें म्हणटात की गुरवार बायलांनी नॉर्मल बायले भशेनच तिची स्थिती, फक्त तें भुरगें वेवस्थीत भितर आसता. पूण दोतोर, ह्या संदर्भांतय म्हाका थोडेशें जाणा जावन घे. एक्सरसायज हो शब्द तुमी वापरलो न्हय, म्हणून गुरवार बायलेक एक्सरसायज चलता? हय. सो कितें आसता, खुबश्या पेशंटांक अशें दिसता की आपणे जर तरी डायट फॉलो केलो जाल्यार एक्सरसायज करपाची गरज ना, किंवा द अदर वे रावंड, की आपणे एक्सरसायज केलो जाल्यार डायट तितलो फॉलो करपाची गरज ना. पण हांव एक सामकी म्हत्वाची गोश्ट सांगपाक सोदतां, म्हणजे की डायट आनी एक्सरसायज हे दोनी एकामेकाचेर अवलंबून आसात. सो दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. आनी प्रेग्नन्सीन आमी एक्सरसायज कितलो करपाचो ते जर तरी तुमच्या गायनेकॉलॉजिस्टान तुमकां एक्टिविटी करपाक जाता, ताका ओके केला जाल्यार आमी सांगतात एक दिसाक एटलिस्ट एक हाफ एन आवर वॉकिंग केल्यार सुद्दां ते पुरो जाता. किंवा आफ्टर मिल्स रोखडें न्हिदूंक जायना, एक 5-10 मिनटां पासे मारली अशें. आनी इन जनरल मातशें एक्टीव रावंक जाय. एज लॉंग एज तुमच्या गायनेकॉलॉजिस्टान तुमकां सांगलां आनी यू डोंट हॅव एनी अदर कंडिशन्स, की सर्टन कंडिशन्स अशी आसता ताका दोतोर बेड रेस्ट सांगता. सो तसली कांय कंडिशनां ना जाल्यार तुमी एक्टीव रावचे. खूब हेवी एक्सरसायज बी तशें उडयो मारपाचें हेवी करपाची गरज ना. इवन सिंपल वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर इन अ डे, किंवा जेवून जातकूच सुद्दां आफ्टर एवरी मील बसच्या परस एक 5-10 मिनटां पासय मारल्यो, तातूंत खुबशी शुगर इम्प्रूवमेंट जाता. शुगर आनी खाण जेवण कशें कितें म्हणजे नॉर्मलूच दवरपाचें दोतोर? हय. सो हांवें सांगिल्लें आतां की प्रेग्नन्सीन आमी थोडो डायट वाडयतात. सो जांचो वेट नॉर्मल आशिल्लो तांकां आमी 3 म्हयने जातकूच, प्रेग्नन्सीचे 3 म्हयने जातकूच आमी एक 400 किलो कॅलरी वाडयतात. सो एज पर द डायट तांणी फॉलो करूंक जाय. आतां सर्टन इन जनरल थोडी अशी आयटम्स आसा जी अवॉयड केल्लीच बरी, जशें की जंक फूड म्हणजे तातूंत येता पिझ्झा, बर्गर, तळिल्ले वस्तू, किंवा स्वीट्स, गोड,
साखर आशिल्ली गोश्टी, चॉकलेटी, पेस्ट्रीज, आयस्क्रीम आनी मैदो आशिल्ले. अजिबात गोड खावप ना? इट इज प्रेफरेबल. अच्छा. हय, कित्याक जर तरी गुरवारपणात डायबिटीज कंट्रोलान उरूना जाल्यार ताजो परिणाम दोनी आवयचेर आनी भुरग्याचेरय जावंक शकता. सो म्हणजे इवन तिका डायबिटीज नासल्यार सुद्दां तिणें गोड खावप ना दोतोर? ना, डायबिटीज आय एम रिफरिंग टू डायबिटीज इन प्रेग्नन्सी. ओके ओके ओके. इन जांकां पळय डायबिटीज आसता, सो त्या संदर्भात. आनी थोडी फ्रुट्स सुद्दां आमी अवॉयड केल्ली बरी. एक्झॅक्टली, हो प्रश्न म्हाका विचारूंक जाय आशिल्लो. कारण हरशीं सुद्दां नॉर्मली अनस खावं न्हय, पणस खावं न्हय अशें म्हणटात. हें कितपत योग्य दोतोर? सो थोडी फ्रुट्स आमी पेशंटाक सांगतात अवॉयड केल्लीच बरी म्हणून. अच्छा. जशें की आंबे, चिकू, द्राक्षा, पणस हे फ्रुट्स चडशे अवॉयड केल्ले बरे. अच्छा. आनी फ्रुट्स जे खावपा जाता ते एप्पलां किंवा पपाया किंवा मोसंबी, संत्रा ही खाल्यार जाता. अच्छा. पूण म्हणजे फक्त डायबिटीक पेशंट आसा तांचे खातीर ही गजाल. पूण नॉर्मली तांकां कितें अशें खायन बी दिसलें जाल्यार तांणी खावपाक हरकत ना? नॉर्मली इन मॉडरेशन चलता. हय, इन मॉडरेशन. ओके. म्हणजे चडय तशें आमी सांगू शकना खावपाक, बट इन मॉडरेशन इट्स ओके. अच्छा. हय, बरें दिसलें दोतोर. कांयश्यो गजाली आमकां तुमचे कडल्यान समजतात आनी म्हाका दिसता आयचो काळ बदलत्या काळांत आमची खाणाची पद्दती बदलल्या, लायफस्टायलय बदलल्या. ताका लागून केन्ना केन्ना आमचे खाणां कशीं खावप जाता. सध्या आमचे कडेन एक फोन आयिल्लो आसा, तेन्ना आमी तांचे कडेन उलोवया न्ही? हय. हॅलो. उलयात. कोण उलयता? आयकूं येता? म्हजें नांव प्राजक्ता. ओके ओके. दोतोर प्राजक्ताचो फोन आसा, तुमी उलयात. तुमी. हय, म्हाका डॉक्टर रुक्माक विचारपाचें आशिल्लें की प्रेग्नन्सी जेन्ना डायबिटीज जाता न्ही ती लायफ लाँग उरता? बरो प्रश्न विचारलो. ओके. सो हांव सांगपाक सोदतां की गुरवारपणात जी डायबिटीज जाता, जाका आमी जेस्टेशनल डायबिटीज म्हणटात, ती चडशा बायलांनी डिलिव्हरी जावन तांची शुगर्स नॉर्मल जातात आनी किंवा ट्रिटमेंट इन्सुलीन बी बंद करचें पडटा. पण एक म्हत्वाची गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां की जांकां गुरवारपणात डायबिटीज जाल्या, ती जर तरी डिलिव्हरी जावन नॉर्मल सुद्दां शुगर सुद्दां नॉर्मल जाली जाल्यार सुद्दां फुडें वचून म्हणजे काही वर्सांनी सुद्दां तांकां डायबिटीज जावपाची शक्यता वाडून उरता. सो तांणी ते डायट आनी लायफस्टायल जे सांगिल्ले ते फॉलो करीत रावूंक जाय आनी वजन वाडपाक दिवंक जायना. सो ही काळजी घेतल्यार फुडें डायबिटीज जावपाची चान्सीस कमी जाता. सो आनी डिलिव्हरी जावन सुद्दां एक 3 म्हयन्यांनी आमी टेस्ट परत करतात ती डायबिटीज आसा काय ना तें कळपाक. आनी मदीं मदीं ग्लुकोमिटरान शुगर मॉनिटरींग करपाक सांगतात टू सी वेदर डायबिटीज आसा की ना. पण चडशा बायलांनी ती नॉर्मल जातात. पण अशें न्ही की आमी मॉनिटरींग सोडूंक जाय. शुगर चॅकिंगूय करूंक जाय आनी 3 म्हयन्यांनी परत टेस्ट करूंक जाय की टू कन्फर्म करपाक की ती डायबिटीज आसा काय ती नॉर्मल जाय. प्राजक्ता बाय, तुमकां आनी कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी विचारूं येता. ना. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. प्राजक्ता बायचो प्रश्न बरो व्यवस्थित म्हणजे योग्य असो आशिल्लो. केन्ना केन्ना कांय प्रश्न आमचे भितर जे आसात ते आमकां लक्षांत येनात. दोतोर, तुमी वदळ कितें सांगपाक सोदतालीं रिगार्डींग डायटाच्या संदर्भानच की भुके संदर्भांत? सो अशें जाता की गुरवारपणात भूक वाडटा. हय. आनी आमकां खुबशे पेशंट विचारतात की दोतोर म्हाका भूक लागता जाल्यार हांवें कितें खावप. सो हांवें सांगलें तशें आयटम्स थोडे ते अवॉयड करपाचे आसा ते अवॉयड करप. आनी थोडे फूड आयटम्स असतात जे खूब खावं शकता विथ लिबरल इंटेक म्हणटात तशें. आनी ते म्हणजे कितें की सॅलड किंवा भाजयो किंवा स्प्राउट्स हातून पोटी भरून उरता आनी शुगरूय तितली वाडना. किंवा फ्रुट्स हे खाल्यार जाता. हय. पूण दोतोर, आतां आजकाल सगळे जे बाजारांत फळां किंवा भाज्यो येतात तातूंत भितर कसले भरसण आसूं येता किंवा तातूंत सगळेच शुद्ध आसता अशें ना. अशें खूब फावटी ताजें हें जाता. म्हणजे तेन्ना
कशी काळजी घेवप? म्हणजे आतां अशें खालें आनी माल पडलें, नेमकें कितें माल पडलां तें कळ्ळें ना. आतां ह्यो फ्रेश जेन्ना आमी खंयचे सॅलड किंवा फ्रुट्स खाता तेन्ना कशी काळजी घेवची? आमी काळजी घेवंक जाय की जेन्ना आमी ते विकत हाडटा ते विकत हाडून ते सारके वॉश करूंक जाय. आनी इवन फ्रुट्स किंवा ताजेर पेस्टिसायड किंवा तशें कितें आसूं शकता. सो ते कित्याक ते मागीर भुरग्याकूय वचूं शकता. सो आमी वी शूड एन्श्योर दॅट द व्हेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स आर वॉश्ड. आनी दोतोर आनीक एक म्हाका सदांच दुबाव येता तो एक की मनशाचे शरिराक जेन्ना खंयची इजा जाता, शारिरीक दुयेंस तेन्नाच जाता जेन्ना मानसिकता मनशाची हालता अशें खूब जाण दोतोर सांगतात, खुबशे जाणकार लोकूय सांगतात. तेन्ना ही डायबिटीज केन्ना केन्ना बारीक आसता बायल गुरवार, पुणून तिका हाय डायबिटीक आसता. हें टेन्शनान जाता काय तिचे खाणा खातीर जाता काय कित्या खातीर? तिणें कितें करप अशा वेळार? आनी ती खावपाकूय सोदिना पूण तिची डायबिटीज वाडिल्ली आसता. सो बरो प्रश्न विचारलो तुमी. कित्याक खुबशे पेशंटांक आमी पळयतात की ते म्हणटात की आमी पळयतात तांची डायबिटीज वाडून आसा जाल्यार ते म्हणटात की ना म्हाका खूब स्ट्रेस आशिल्लो म्हणून ती डायबिटीज वाडली. पण चडशे आमी पळयलां की स्ट्रेसान नो डावट वाडटा, पण जी पळय शुगर खूब वाडटा ती चडशी स्ट्रेसाचें कॉन्ट्रिब्युशन तातूंत कमी आसता. सो मोस्टली आमी दुसरे फॅक्टर्स पळयता, म्हणजे एक्सरसायज करुना पेशंटान किंवा डायट चुकीचो घेतला. सो दे आर मेजर फॅक्टर्स. स्ट्रेस आसताच. सो मनशान स्ट्रेस कमी करपाची उपाय चालूच दवरचे, पण ताजे बरोबर मेन फॅक्टर म्हणटा ते डायट चुकीचो खालो किंवा एक्सरसायज सारको सांगला तशें करुना किंवा सॅलड्स खावंक ना, फायबर डायटान घेवंक ना. हें मेन कारण. आनीक एक गजाल म्हळ्यार गुरवारपणान कितलेशेच वखदां दिल्लीं आसता पळय, वेगळ्यो वेगळ्यो गुळयो बी. तेन्ना दोतोर कांय जाणांचो असो समज आसता की त्या गुळयांनी किंवा त्या वखदांनी आमकां चड मोठसाण येता किंवा चड हें जाता अशें कितें आसा? ना, तशें युजली आमी तशें पळयनात. आनी म्हजो एडवायस इतलोच आसा की ज्यो गुळयो तुमकां तुमचो गायनोकॉलॉजिस्ट डॉक्टर दिता प्रेग्नन्सी खातीर त्यो तुमी घेवच्यो. आनी आमी सांगतात ते डायट आनी एक्सरसायज फॉलो करचे आनी गरज पडली जाल्यार इन्सुलीन मागीर स्टार्ट करतात आमी. अच्छा. फोन कॉल आयिल्लो आसा. दोतोर गीता पणजेच्यान आमकां एक फोन केला तांणी. जाणून घेवया तांकांय कांय प्रश्न आसतले न्ही, म्हणटकूच विचारून घेवया. हॅलो. हय, आज डायबिटीजाचेर बरो प्रोग्राम चालू आसा. अच्छा. तेन्ना हांव विचारूंक सोदतां म्हजो प्रश्न की पयलींच जर डायबिटीज आसा जाल्यार ताजेर कितें म्हणून प्रिकॉशन घेवप, कितें जावं कितें ताका ताणें कशें फुडें वचप प्रेग्नंट जावचे पयलींच ताका डायबिटीज एक वेळ आसता पळय भुरगेपणान. हय. सो थोड्या बायलांक कितें आसता की गुरवार जावच्या पयलींच तांकां डायबिटीज मेळिल्ली आसता. सो अशा सिट्युएशनान तांणी अशें एन्श्योर करप की प्रेग्नन्सी प्लॅन करच्या पयलीं तांचो शुगर कंट्रोल सामको जाता तितलो बरो हाडचो. सो आमी ते कशें मॉनिटर करतात, एक टेस्ट आसता ताका आमी म्हणटात HbA1c. अच्छा. सो तातूंत लास्ट 3 मंथ्साची एवरेज शुगर आमकां कळटा. सो आयडियली जेन्ना खंयच्याय बायलेक डायबिटीज आसा आनी ती प्रेग्नन्सी प्लॅन करता, प्रेग्नन्सी म्हणजे गुरवार जावच्या पयलीं आयडियली तिची HbA1c लेवल 6.5च्यानी कमी आसपा जाय. तशें मागीर डायबिटीसाचे कॉम्प्लिकेशन्स आवयकूय आनी भुरग्याकूय कमी जाता. अच्छा. आनी एक हांव सांगपाक सोदतां की आनी एक गोश्ट म्हत्वाची म्हणजे आमी डायबिटीक रेटायनोपॅथी म्हणटात, म्हणजे दोळ्याच्या फाटल्यान जो पड्डो आसता ताजेर डायबिटीसाचो परिणाम जाता ताका. हय, रेटायना. सो आमी ताका डायबिटीक रेटायनोपॅथी म्हणटात. सो आमी लक्षांत दवरूंक जाय की ही डायबिटीक रेटायनोपॅथी आसता ती गुरवारपणान सुरू जावं शकता किंवा ती वर्सन जावं शकता. अच्छा. सो ज्या बायलेक डायबिटीज पयलींच आसा आनी ती प्रेग्नन्सी प्लॅन करता तिणें दोळे तपासून घेवंक जाय, आयडियली बिफोर प्रेग्नन्सी. आनी प्रेग्नन्सी सुरू जातकूच एवरी 3 मंथ्सान आनी डिलिव्हरी जावन सुद्धा 1 वर्स पर्यंत तिणें रेग्युलरली दोळे तपासून घेवंक जाय. अच्छा.
दोतोर तांचो फोन डिस्कनेक्ट जालो, मे बी तांकां आनीक फुडें विचारचो आसतलो प्रश्न. आतां दोतोर इन्सुलीन हो शब्द तुमी घेतलो, इंजेक्शन पेशंटाक किंवा गुरवार बायलेक घेवचें पडटा. आतां हें इन्सुलीन थोडीं बायलां इनेसांवाक भितात किंवा हें घेतकूच कितें तरी वेगळें जातलें अशें तांकां दिसता. तेन्ना ह्या इन्सुलिना बगर वेगळे कितें आनी पर्याय आसा हय तर? सो एक्चुली खुबशे आमच्या पेशंट्सांक हो दुबाव आसता की आपणें इन्सुलीन घेतलेल्या भुरग्याक कितें जातलें काय अशें. सो हांवें आतां सांगिल्लें तशेंच हांव रिपीट करता की इन्सुलीन जेन्ना आमी आवयक दिता तेन्ना ते प्लसेंटल बॅरियर म्हणून आसता. सो दॅट इन्सुलिनाची स्पेशलिटी कितें की ती ते बॅरियर क्रॉस जायना आनी ते इन्सुलीन भुरग्या पर्यंत पावना. सो ताजे सायड इफेक्ट्स भुरग्याक पर से जायना. अच्छा, म्हणून इन्सुलीन घेवप. म्हणून आमी म्हणटात की इन्सुलीन इज द फर्स्ट लायन ट्रिटमेंट फॉर डायबिटीज, म्हणजे गुरवारपणांत जाता ती डायबिटीज. आतां दोतोर आनी हांव सांगूंक सोदता की फॉर एनी रिजन जर तरी इन्सुलीन दिवपाक मेळना जाल्यार देर आर सेकंड लायन ऑप्शन्स वीच आर मेडिकेशन्स शुगर कमी करपाक. बट ताजो एक सायड इफेक्ट आमी याद दवरूंक जाय की नाव दीज मेडिकेशन्स दे युजली क्रॉस दॅट बॅरियर आनी ती भुरग्याक पावूंक शकता. अच्छा. सो दॅट्स वाय आमी युजली एडवायज करना आनी वी एडवायज इन्सुलीन एज द फर्स्ट लायन. अच्छा दोतोर, आनीक एक म्हाका प्रश्न येता तो सदांच असो की केन्ना केन्ना आतांचो काळान पळय थोड्यांक भुरगेपणान डायबिटीज जाता, थोड्यांक पयलीं बसून डायबिटीज लागू जाल्ली आसता. अशे वेळार तांकां भुरगें जाय म्हणून प्लॅन करपाक जाय जाल्यार तांणी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय गुरवारपण येवचे पयलीं? सो कशें आसता, भुरगेपणान जी डायबिटीज जाता ती इट डिपेंड्स what type of diabetes जाल्या ती. So there are different types of diabetes. There can be type 1 diabetes किंवा मातशी मोठी असल्यार टायप 2 डायबिटीज जावं शकता. आतां जेन्ना ही बायलां जेन्ना टायप 1 टायप 2 म्हणजे कितें दोतोर? सो टायप 1 डायबिटीज जेन्ना आमी म्हणटात, टायप 1 म्हणजे तातूंत ती पॅनक्रियाज, आमच्या आंगान एक पॅनक्रियाज म्हणून एक ऑर्गन आसता पोटान, थंयच्यान ते इन्सुलीन प्रोड्यूस जाता. जेन्ना फॉर वॉट एवर रिजन ते usually because of antibodies म्हणटा आमी. So antibodies usually destroy the cells of that pancreas which produce the insulin. So खुबशे म्हणजे चडान चड जेन्ना पॅनक्रियास डॅमेज जावन इन्सुलीन आंगान कमी जाता आनी त्या खातीर मनशाक डायबिटीज जाता, ताका आमी म्हणटात टायप 1 डायबिटीज. ओके. सो युजली म्हणजे इट कॅन बी सीन एट एनी एज, बट युजली ती ल्हानपणान सुरू जाता. ओके. आनी दुसरी तरेची आसता म्हणटा ती टायप 2 डायबिटीज, ती मोस्टली जाणट्यांक किंवा मातशे व्हडल्या मनशांक जाता. सो ती कित्याक लागून जाता, तातूंत पॅनक्रियास इन्सुलीन कमी जायना, उलट इन्सुलिनाचें काम इन्सुलीन काम करूं शकना, म्हणजे इन्सुलीन रेजिस्टन्स डेव्हलप जाता. आनी ते इन्सुलीन रेजिस्टन्स कित्याक डेव्हलप जाता, कित्याक आतांच्या लायफस्टायलान ओबेसिटी म्हणटा आमी, वजन वाडटा किंवा फिजिकल एक्टिविटी जायना, तातूंत सगळी इन्सुलीन रेजिस्टन्स वाडटा. सो इन्सुलीन इज नॉट एबल टू डू द जॉब. अच्छा अच्छा. सो दॅट रिजल्ट्स इन टायप 2 डायबिटीज. ओके. पूण दोतोर आतां ही डायबिटीज म्हळ्यार सगळ्याकच जालां पळय तें. आतां हें आतां समजा एकदां जाल्ली डायबिटीज आसली गुरवारपणान धरया पयलीं किंवा मागीर, इज इट अ परमनंट काय म्हणून सदांच उरता काय तुज्यान काडून उडोवं येता ही डायबिटीज? बरो प्रश्न विचारलो तुमी. सो जी गुरवारपणांत डायबिटीज जाता म्हणजे ताका आमी जेस्टेशनल डायबिटीज म्हणटात, जे हांवें म्हणलें की 6व्या ते 7व्या म्हयन्यान युजली डिटेक्ट जाता. सो ती डायबिटीज जी आसता ती डिलिव्हरी जावन मोस्टली ती नॉर्मल जाता, पण फुडें वचून त्या सेम बायलेक डायबिटीज जावपाचे चान्सीस वाडून उरता. म्हणून तिणें प्रिकॉशन्स चालूच दवरूंक जाय, डायट, लायफस्टायल, आनी वेट चड वाडपाक दिवंक जायना. ओके. आनी दुसरी तरेची म्हणटा ती आमी जर पयलींच गुरवारपणाच्या पयलींच आशिल्ली डायबिटीज, सो ती मोस्टली उरूं शकता किंवा मातशी कमी जावं शकता. पण डायबिटीज कमी करपाक म्हणजे सर्टन टायप्स ऑफ डायबिटीज, म्हणजे युजली टायप 1 डायबिटीज आसता ती युजली परमनंट आसता, पण टायप 2 डायबिटीज जी म्हणटा आमी ती कमी करपाक मोस्ट इफेक्टीव उपाय म्हणल्यार वजन कमी करपाचें.
दोतोर आतां तुमचे जे तुमची जे स्पेशालिटी आसा ती डायबिटीज. जस्ट एक हांव म्हणूं सोदता की इवन ती वजन कमी करून डायबिटीज वतलीच अशी ना, पण एटलिस्ट ती वखदां किंवा द डोसेज कमी जावं शकता. सो अशें आसता. आतां डायबिटीज जालेंच, पूण आतां थोडी म्हणटात आतां म्हाका डायबिटीज जाली म्हणून म्हाका थायरॉयडूय लागू जालें अशें जावं येता. कित्याक तुमी दोनूय विशयाचे तज्ञ म्हणून तुमकां हो प्रश्न विचारता. हय, सो आमी कितें पळयतात की पर से बिकॉज ऑफ टायप 2 डायबिटीज किंवा तशें थायरॉयड आमी पळयनात, बट समटायम्स देर आर कंडिशन्स लायक ऑटो इम्यून कंडिशन्स म्हणटा, केन्ना एंटीबॉडीज जातात आंगान विच अटॅक द सेल्स ऑफ द ओन बॉडी. सो तेन्ना मल्टिपल ऑर्गन्स मे बी एफेक्टेड. तातूंत पॅनक्रियाजूय एफेक्ट जावं शकता, थायरॉयडूय एफेक्ट जावं शकता. सो युजली टायप 1 डायबिटीसान आमी डायबिटीज आणि थायरॉयड असोसिएशन पळोवंक शकता, बट इट इज लेस लायकली इन टायप 2 डायबिटीज. अच्छा, आतां आमचे कडेन डायबिटीज ही प्रिवेंट करपाक म्हणजे प्रेग्नन्सीन प्रिवेंट करपा खातीर कितें पर्याय आसा? हो प्रश्न मडगांवच्यान चैताली म्हणटा तांणी विचारला. तांकां फोनार येवपा नाका म्हणटकच हांवें तुमचे मेरेन पावयला. ओके, सो गुरवारपणात जी डायबिटीज जाता ते प्रिवेंट करपाक जे प्रयत्न सुरू करतात ते बायलेन गुरवार जावच्या खूब पयलीं सुरू केल्ले बरे. आनी तातूंत थोडे ऑप्शन्स आसतात, जशे की पयलींच्यानूच खूब हेल्दी डायट आपणे मेंटेन करचो आनी जाता तितलें वजन नॉर्मल दवरपाची ट्राय करपाची आनी फिजिकल एक्टिविटी म्हणजे एक्टीव लायफस्टायल दवरपाची. एटलिस्ट 30 मिनिट्स एक दिसांतल्यान एक्सरसायज किंवा वॉकिंग सुद्दां केलें जाल्यार जाता. आनी आमी जाणा की सिगरेट स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फॅक्टर फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज. सो सिगरेट स्मोकिंग अवॉयड करूंक जाय. हे सगळे फॉलो केल्ल्यान गुरवारपणात डायबिटीज अप टू 45% केसीस कमी जावं शकता. म्हणटकच पयलींच काळजी घेवप हें खूब म्हत्वाचें. दोतोर, खुबश्यो गजाली विशय आमकां पळोवपाक सादो दिसलो जरी ह्या विशयाक खूब खोलाय आसा. ह्या विशयाचेर एक वेगळो अभ्यास करचो पडटा, ह्या विशयाचेर एक वेगळ्या तरेन तो हाताळचो पडटा. हें आमच्या गांवांगांवान आयकुपी रेडिओ लोकांक तुमी कळीत केलें आनी अशेच तरेचो तुमचो मोग आमचेर आसचो आनी तुमी सदांच आमकां तुमचे कडल्यान कॉपरेशन हें मेळटलें, हातूंत दुबाव ना. तुमच्या दोतोरकेच्या ह्या करियरान भितर तुमकां खूब यश आवडयता दोतोर. तुमचो महत्वपूर्ण वेळ तुमी आमकां दिलो म्हणून काळजांत थावन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी निरोप घेवया.